2017तल्या विधानसभा वेंचणुकेत मगोकडेन युती करप काय ना ताचेर बीजेपीच्या राष्ट्रीय संघटन मंत्र्याची गोंयच्या फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा जाली। चडशा आमदारांचो युतीक विरोध आसा म्हूण गोंयच्या फुडाऱ्यांनी ताच्या कानार घालां। ही बसका पणजे एका हॉटेलांत जाली। गोंयचो संघटन मंत्री सतीश दोंड कामांत मेतेर जाता म्हूण बीजेपीच्या कांय आमदारांनी कागाळ केल्या। ताचेरय बसकेंत चर्चा जाली। बसका आनीक 2 दीस चलपाची। भाजपाचो राष्ट्रीय संघटन मंत्री व्ही सतीशाची केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, गोयचो संघटन मंत्री सतीश दोंड, सभापती राजेंद्र आर्लेकारा बरोबर पणजेंतल्या एका हॉटेलांत बसका जाली। बसकेक मगो भाजपाच्या युतीचेर चर्चा जाली। 2017 विधानसभा वेंचणुके वेळार मगो कडेन युती करप काय ना ताचेर राष्ट्रीय संघटन मंत्र्यान गोंयच्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा केली। चडशा आमदारांचो युतीक विरोध आसा अशें गोंयच्या फुडाऱ्यांनी ताच्या कानार घालें। मिटींग ती आमची ऑर्गनायझेशन सेटअप आसा न्ही, ताजी केन्नाय 6 म्हयन्यान किंवा 8 म्हयन्यांनी अशी मिटींग जाता। आमचे ऑल इंडियाचे संघटन मंत्री व्ही सतीश म्हणून ते आसा, तांचे कडेन गोवा आनी इतर सावथाचे राज्य आसात ते आयिल्ले, त्यामुळे आमचे ऑर्गनायझेशन सेटअप जो आसा त्या संदर्भान मिटींग जाल्ली। तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाचे हाजे तशें कांय चर्चा ना। गोयचो संघटन मंत्री सतीश दोंड सरकारी कामांनी मेतेर जाता म्हूण बीजेपीच्या आमदारांनी वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडेन कागाळ पावयल्यात। ह्या विशयाचेरय बसके वेळार चर्चा जाली। भाजपाचो राष्ट्रीय संघटन मंत्री व्ही सतीशाची गोयच्या फुडाऱ्यांकडेन फुडले 2 दीस बसका चलतली। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी तुळशीदास च्यारी। नावशीच्या मरिना वेल्यान विष्णू सरकाराचेर चाळवला। सरकार थळाव्यांचेर अन्याय करता जाल्यार वोगी रावचो ना। लोकांचो प्रस्न आसता तेन्ना आपल्याक पक्ष आनी सरकार लागना। सरकार नावशी मरिना हाडटा जाल्यार आपूण तो येवंक दिवचो ना। वेळ आयल्यार सरकाराच्या आड वचपाची शिटकावणी आमदार विष्णून दिल्या। सरकाराच्या मरिना प्रकल्पा आड नावशी बसकेंत विष्णू उलयलो। बसकेक आदलो आमदार आनी पंचायतीचे सरपंच पंच आशिल्ले। की आता बीजेपीचे सरकार आहा, बीजेपीचो MLA आहा, इश्टानो लोकांच्या हिताचो जेन्ना प्रश्न आसता तेन्ना आमदाराक पार्टी लागना। लोकांच्या हिताचो जेन्ना प्रश्न आसता तेन्ना आमदाराक सरकार लागना। सरकार पक्षान भले आमी भंय बसो, पण सरकार जर माझ्या लोकांक चिड्डुपाक आनी माझ्या लोकांक माड्डुपाक पांय मुखार घालता आसत जाल्यार सरकारच्या पांयार धपको मारप हे माझे कर्तव्य समजता। सीएम तुम्ही कसले डिसिजन घेतला म्हाका खबर ना, कित्याक हे डिसिजन घेतना ना माझे तुम्ही लोकांक विचारले, ना माझ्या पंचायतीक विचारले, ना तुम्ही आमदाराक विचारले। आणि जर लोकांक नाका आसतना तुम्ही हांगा जर मरिना हाडपाक सोदता जाल्यार लक्षांत दवरात, विष्णू हा कायम ओपोज करतलो। इतलेंच न्हू, वेळ जर पडली फाल्यां सरकारच्या विरोधात वचपाची, हांव सरकारच्या विरोधात वचपाक तयार आसा। मजा म्हणजे हांव सगळ्या कडेन उलयलां, सायंटिस्टा कडेन उलयलां, मरीन सायंटिस्टा कडेन, सोशल सायंटिस्टा कडेन उलयलां। हे मरिना म्हणजे अरिश्ट तुमकां आमकां काबार करपाक हाडून घातलेला। आदलो आमदार फ्रांसिसानूय प्रकल्पा आड आवाज काडलो। आनी हांव तुमचे बरोबर आसा, तुमच्या बरोबर आसतलो हो प्रोजेक्ट कसोच येवपाक आमी ह्या गांवांत दिवची न्हू। जेन्ना आमचो आमदार आसा, आमचो इश्ट बाब विष्णू, मागता तूं गव्हर्मेंटान आसा, स्पेशल आमचो रिक्वेस्ट सगळ्यांचो आमचोय तूं हो प्रोजेक्ट कसोच ह्या गांवांत येवपाक दिनाका। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आगाळी फातोड्ड्या बुधवारा रातीं चोरांनी 2 दुकानां फोडून लाखभर रुपयाचो माल आनी कॅश फारायली। चोरांनी मोबायलांचे आनी स्पोर्ट्स शॉपाचे शटर फोडून शॉपां लुटलीं। चोरांचे कर्म ब्रेस्तारा सकाळीं कळ्ळे उपरांत मडगांवच्या पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो। नित्या भशेन चोरांचो मात पत्तो लागलो ना। चोरयो वाडिल्ल्यान पुलिसांनी सादूर रावचे म्हूण लोक मागतात। आगाळी फातोर्डाच्या कृष्णा कॉम्प्लेक्सांतलीं ही 2 दुकानां चोरांनी फोडलीं। बुधवारा रातीं मोबायल आनी स्पोर्ट्स शॉपाचे शटर फोडून चोर दुकानांत घुसले। मोबायलाच्या पसऱ्यांतल्यान 45,000 कॅश, पॉवर बँक, स्पीकर्स आनी 2 मोबायल फारायले। पयल्या शटर ओपन आशिल्लो, पुलिसाक फोन केलो, 1 वरा मागीर येयला पुलीस। भितर वचून सुद्दां सगळें कॅश ना, कॅश अरावंड आसतलो 40-45। मागीर 2 मोबायल वयले, पॉवर बँक वयला, स्पीकर्स वयले। चोरांनी मोबायलाच्या शॉपा कुशीक आशिल्ल्या स्पोर्ट्साच्या सामानाच्या शॉपाचेरूय हात मारलो।
7 सुमार पडली चोरी जालो जर्सी वयल्यान ट्रॅक पॅन्ट बॅट बॉल आनी शूज ट्रॉफी चड वयल्यान हय मडगांव आणि फातोड्ड्या आत्र्या पयऱ्यान चोरयो जातात. पोलिसांनी रातचे सादूर रावचे, गस्त वाडोवची म्हूण फातोड्डेचे लोक मागतात. म्हाका दिसता आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरपा जाय, रातचे रावंड घेवपा जाय तेंच्यांनी, कित्याक असले चोरी वाडत आहात आनी आतां ह्या दिसांनी कितें जाता लोक हॉलिडेया बीन गेल्लो आहा, ताका लागून पुलिसान मातशें स्ट्रिक्ट हें करून ते रावंड्स घेवपाक जाय. ते लोक बीन आपले फ्लॅट लॉक करून हें करून भायर सरलो हॉलिडेया बीन गेल्ले आहा, ताका लागून आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाका मागता की तांच्यांनी एक स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरपा PSI बीन अशें करून रावंडार दवरपा जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. रस्तो आणि मुळावे सुविधा नसताना मेगा प्रोजेक्टांक NOC दितात म्हूण गोवा बचाव अभियानाच्या वावुरप्यांनी नगर नियोजन अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. गांवांत अँब्युलन्सी वा फायर ब्रिगेड वचपा इतलो सुद्धा रस्तो आसा वा ना तें तपासनासतना प्रकल्पांक NOC दितात म्हूण GBN TCPचेर तिडक उक्तायल्या. टावन प्लॅनर म्हणटा रस्ते खंय रुंद आसात, लोकांनी अतिक्रमण केल्यांत, तांचेर कारवाय करप खंय TCPच्या हातांत ना. The High Court very clearly says that the road should be existing before any permission should be given. Then he was quoting the rules saying that yes, it should be existing road should be there, but they have brought in an amendment which says that if it's 75 meters, if it doesn't exist, they can still go ahead. Now what they are doing is they are using these clauses for all these projects where there are bottlenecks. In fact, most of the villages have bottlenecks. The fire brigade sends a truck which is 2.6 meters wide and you have a car there which is 1.6 meters wide. You tell me how they're going to pass each other. This is a very basic logic and I do not understand how planners can be passing such strictures. You need to have minimum safety requirements for ambulances and fire department, and especially if you're going to build multi-dwelling units. TCP म्हणटा आसात त्या रस्त्यावयली अतिक्रमणां काडल्यार प्रश्न सुट्टा, पूण ती गजाल खंय पालिका ना जाल्यार पंचायतींनी करपाची, TCPन न्ही. How much you can go on expanding the road without existing road right of ways if they are maintained, still we are in a better position. What happens is over a period of time people go on encroaching to the road area. Most of this anger is taken on new developments which are coming up. Local bodies, panchayats and municipalities are empowered to do certain things of this nature. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेऊ एक विराम.